फोंडेच्या बस स्टँडाची अवतिकाय बरोच तेंप गाजली। अखेरेक बस स्टँडाक पत्रे मेळ्ळे। ते खातीर थळाव्यांनी 12 दिसाची मुजत दिल्ली। लोक खुबळ्ळे तशेंच अधिकारी जागे जाले। निमणे कडेन बस स्टँडाक आलाशिरो मेळ्ळो। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयतात आज जो बस स्टँड आहा केटीसी बस स्टँड जो आहा तो बस स्टँड ऑलरेडी रेडी जाल्लो आसा आणि हाजे एक्चुअली खरें म्हळ्यार जे फोंडेकारांनी NGO आणि फोंडेकार जे लोक आसा तांणी हांगा एक प्रेस घेतिल्लें 1 जुनाक आनी ताणें म्हटलेलें की 12 दिसां भितर जर जायना जाल्यार ते आपूण हांगा जे कितें करपाक जाय तें करतले अशें ताणें म्हटलेलें। आनी ताजे भितर जे काम आसा तें ऑलरेडी रेडी जालां आनी विराज सप्रेन अशें म्हटलां की तो आतां सॅटिस्फाय जाला कित्याक हे जे पत्रे घालपाचें काम आसलें पेंट मारिल्लो पत्रे घालपाचें काम आसलें आनी निवळ करपाचें काम आसलें तें काम जाल्लें आसा आयज आनी तो सॅटिस्फाय जाला। ताणें म्हटलां की म्हटलां की हें जें काम आहा तें काम करून तो सॅटिस्फाय जाल्लो आसा। आनी तांची डिमांड जे आतां बेगीन पास जाल्ले आसा ताका लागून ताणें सरकाराकूय एक अभिनंदन सरकाराचें केल्लें आसा। पंतप्रधान मोदीचे धन्यवाद दिता कारण जेन्ना तांच्या पोर्टलाचेर बाब दुर्गास कामतीन हे न्यूज पावयली हांगची तेन्ना ह्या सरकाराचेर हांगा बडी पडली म्हणून ह्या 3 दिसां भितर काम पास जालें। आनी एक प्रश्न हांगा जटील आसा की हांगा बोर्ड जे आसा ते खंयच ना दिसना पणजे पोंडा मडगांव खंय रावपाचें तेय बोर्ड हांगा कांयच दिसना आनी एंट्री आनी एक्झीट खंयच्यान तेंय हांगा ना सारकें। तेन्ना हांगा रातचें कोलिजन जावपाक शकता कारण ST जे वयल्यान येता त्यो रॉंग सायडीच्यान हांगा येता तेन्ना हो एक मोठो हांगा प्रॉब्लम जावन आसा। तेन्ना हो बोर्ड सगळ्याक खंय खंय जाय थंय हांगा रावचें अशी म्हाजी मागणी आसा। तुम्ही जेन्ना हांगा प्रेस घेतिल्ले तेन्ना तुमी म्हणलें की 12 दिसां भितर जाल्यार तुमी हें करतात आतां तुमी खुश आहा सारके? आमी खुश आसा कारण आमी जो टायम दिल्लो त्या टायम लिमिटा भितर करून दिलें हाजे बद्दल हांव समाधानी आसा। आमकां त्रास जाता ते अशें की हांगासर जे बस स्टँड आसल्या कारणान लोक हांगा मुतारी संडास हांगाच करतात। आमकां तें पळोवचें पडटा लोकांक धांवणेचें पडटा तें जालें आनी दुकानां लोकां सारकी चायेक बी ना ती एक करपाक जाय आमकां। दुसरें म्हणल्यार टॉयलेट ना सारकी टॉयलेट ते कितें करता टॉयलेट भायरच करता तें टॉयलेटूय बरोबर ना आनी बसींच्या आड तें कळना आमकां परत सांगचें टॉयलेट थंय आसा म्हूण सांगचें पडटा आमकां थंय वचा म्हणून। तुमकां भाड लागता? आमकां भाडी ना कित्याक बसी ज्यो वयर रावता फाटल्यान वयर बस स्टँडा वयर थंयच्यान त्यो ते मडगांव ते सायडी वयता आनी सर्कल मारून तेका पयस जाता म्हणून ते येनाच थंय रावता बिचेले भितर आनी मागीर आनी ज्यो टर्न मारल्यार तांकां तालां पडटा म्हणटा ते तशेंच वयता मागीर कित्याक हेवट्यांनी येना सकयल्यान 7 जाल्या उपरांत हांगा बसी भितर येना। 1 तारखेक आमी पत्रकार परिशद घेतली हांगा प्रमोदान म्हणजे नागरीक प्रॉमिनंट नागरीक तशें आमी मेळून आनी तेन्ना आमी सांगिल्लें की 10 दिसां भितर जर जायना इफ गव्हर्मेंट डजंट एक्ट इन 10 days जाल्यार मागीर आमकां लोकांक घेवन हांगा पावसान भिजून पत्रकार परिशद घेवची पडटली एजिटेशनाक बसचें पडटलें आनी सरकाराक लजन घालचें पडटलें कारण पोंडा तालुका म्हणटा तो आमचो एक सेंट्रल गोंयाचो एक भाग आनी कनेक्टिविटी जावपाक टू वेरियस पार्ट्स ऑफ गोवा दिस इज द मेजर बस स्टँड आनी आमी सांगिल्लें ल्हानपणाची यादी करून दिल्ली आमी की कॉलेजीचे भुरगे हांगा कशे येतात पेशंट्स कशे हांगच्यान ट्रॅव्हल करतात बायलां हांगच्यान कशे ट्रॅव्हल करतात पणजे मडगांव वचपाक नोकरेक वचपाक सामान्य लोक कशे हांगच्यान ट्रॅव्हल करतात सो बेसिकली दिस इज अ हब। आमी जेन्ना कामाक इश्यू घेतात ते आमी तडे पर्यंत लायतात। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।